हांगाच्यान न्यू मोटर व्हेकल एक्ट रूल्स जे आहा फायन्स बीन ते इम्प्लिमेंट जाता. सो आयज कितें मिटींग जाली आनी कितें हय मोटर व्हेकल अमेंडमेंट जाल्लो आसा पळय सम टायम्स बॅक ताचें आतां इम्प्लिमेंटेशन आमी 1 एप्रील 2022 करता. फायन्स मोटर व्हेकल एक्टान वाडिल्ले आसात आनी पावर टू कंपाउंडींग पोलीस ऑफिसर्स आनी डिपार्टमेंट RTO ऑफिसर्सांक दिल्ली आसा. सो तेजें इम्प्लिमेंटेशन आज 12 वरांचेर मिडनायट 00 hours सुरू जातलें. सिस्टमान ऑलरेडी आमी ते सगळे फीड केल्ले आसा. सो अवेरनसूय केल्ली आसा थ्रू मिडिया एंड सोशल मिडिया. सो म्हजी सगळ्यांक मागणी कायद्याचें पालन करचें. ओके, फायन्स घालपाक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची न्ही, बिकॉज इफ देर इज अ वायलेशन दॅन ओनली द क्वेश्चन ऑफ फायन्स कम. सो प्रिपेर्डनेस जाल्ली आसा आनी दीस वॉज लाँग ड्यू कारण दीस फायन्स इम्प्लिमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट कमिटी मॉनिटर करता कारण तांचो कॉम्प्युटर रिपोर्ट येतली. सो आतां आमकां तो कॉम्प्लायन्स धाडून आमी कॉम्प्लाय केला म्हणून सांगपाक मेळटा. सर तुमची आयज मिटींग जाली न्ही, फाल्यांच्यान ते हे जाता. सो आयजच्या मिटिंगेन कितें कशें इम्प्लिमेंट कितें डिस्कशन फक्त आमी आज IT इम्प्लिमेंटेशनच्या बाबतीन तयारी पळयताले. सो सगळे ते पॉस मशिनां आनी सिस्टमाचेर सगळे लागना ते इन्श्योर केला. इट इज डन, वी आर रेडी वीथ दॅट. सो NIC वांगडा मिटींग आशिल्ली. ऑलरेडी पोलिसांकूय आमी लेटर केल्लें आसा, DIG आनी. सो इट वील बी स्मूथ फ्रॉम टुमॉरो ऑनवर्ड्स. So any relaxation will be there on the fine because the lots of common people were saying कि the fines are too much. So कायद्यान थोडे कडेन आशिल्ले ते 4-5 कडेन सम रेंज वॉज गिवन, तातूंत आमी लोवरूच दवरल्या ती वेरेवर शक्य आसा थंयसर. म्हणजे आमकां कायद्यान फ्लेक्सिबिलिटी दिल्ली आसा थंय, पूण बाकीच्या कडेन स्कोप ना सरकाराक करपाक. सो ते ऑलरेडी ते रिलॅक्सेशन घेतले आसा जेन्ना आमी त्या नोटिफिकेशन ड्राफ्ट केल्लें तेन्ना. सो जे फायन्स सुद्दां गोंयान लागू जाल्ले सगळ्यान कमी मिनिमम न्यू मोटर व्हेकल मिनिमम अशें म्हणून ताच्या फुडें ऑफिस जाता ते मिनिमम से इतली आनी इतल्या पर्यंत आसपाक जाय तातूंत लोक घेना, पूण बाकी सगळे कडेन सेम आसली. we are following any motor vehicle means Gujarat model or something. It is a मॉडेल्स आसा तो कारण मोटर व्हेकल एक्ट अमेंडमेंट जाल्लो आसा पळय 2019. सो तातूंत मोटर व्हेकल एक्ट आसा पळय हो सेंट्रल सब्जेक्ट. इट इज इन अ कॉन्करंट लिस्ट. टॅक्सेशन आसा पळय ते स्टेट सब्जेक्ट. ओके, गाडयांचेर कितलो टॅक्स घालपाक जाता. सो हे सेंट्रल अमेंडमेंट सगळे आख्ख्या भारताक आनी युनियन टेरिटरीक लागू जाता. तुमकां कोण अप्रोच बीन जाल्या कितें लेटर बी कोणी दिला की हे मातशे होल्डार दवरचे किंवा तशें बी कोणी ना, आनी तशें शक्यय जावचें ना थंय कारण ऑलरेडी वी हॅव सो वी आर इम्प्लिमेंटींग. सो तुम्ही म्हणले थोडे ऑफेन्सीस आले रिलॅक्सेशन दिला म्हणजे कसले ऑफेन्सीस बीन कितें म्हणजे विदाउट हेल्मेट जावं तेजे ना तुमच्या आतां आय कांट रिकॉल ना कारण ते ड्राफ्टींग आमी 1 वर्स पयलीं जाल्ल्या ड्राफ्टींग ताजें.